आमच्या देशान सुद्धा संपूर्ण भारत देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी एक्सेप्ट मिझोराम आणि नागालँड ही विशेष परिस्थिती या ठिकाणी आसा। ती दोन राज्यां जर सोडली जाल्यार बाकी सगळ्या राज्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू पासून ते आता नरेंद्रजी मोदी पर्यंत जी भूमिका राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची आसा ती मातृभाषेंतल्यानूच प्राथमिक शिक्षण अशें आसा। दोन स्टेटी जर सोडल्यो जाल्यार प्राथमिक स्तराचेर इंग्लिश भाशेक ग्रँट दिली वचना आणि गोंयांत ती ग्रँट दिली वचपाची घटना जी आसा ही अत्यंत पीडा देणारी अशी घटना आसा अशें म्हाका दिसता। एक कितें आसा आमच्या दृश्टींतल्यान हो भारतीय जनता पार्टीचो हें न्हय, मुद्दो न्हय। मूल्य रक्षणाच्या बाबतीन जे कोण आड येतात तांच्या विरुद्ध झुजप हो प्रत्येक मनशाचें कर्तव्य अशें म्हाका दिसता। अत्यंत घातकी अशें बिल जे भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटान हाडपाचें केलें तें अशें आसा की मायनॉरिटी हो शब्द पयले फावट शिक्षण क्षेत्रांत हाडपाचो प्रयत्न ह्या बिला द्वारे आशिल्लो आणि फाटल्या दारान बाकी सगळ्यो शाळा ज्यो आज ग्रँट मेळना तांकां ग्रँट दिवपाचें म्हणजे काँग्रेसची बरोबरी आणि पूर्ण लायसन्स कोरो चेक